नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेत आणि दीप्ती काकुडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो माटोजे शिगांव वीज खात्याचो बंच केबल चोरपी तिका चोरांक वीज खात्याचे कर्मचारी आनी थळाव्यांनी धरले रंगे हात पुलिसांनी तिका हुईक केली अटक सरकारी अधिकाऱ्यांची बदली अजय गावडे खेळा खात्याचे संचालक विवेक नाईक कला संस्कृती खात्याचे संचालक विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांना पहिले बसके गोवा फॉरवर्ड आणि आरजीच्या आमदारांनी मारली दाणी ऑपोजिशन एकठांय म्हणपी आता गेले खंय लोकांक पडला प्रश्न दिवचले संविधान बचाव अभियाना वेळार आपल्याचेर जाल्ल्या आरोपांतल्यान तथ्य बाबू कवळेकर टीसीपी मंत्री असताना कारापूर जमनीचें जाल्लें रुपांतरण सांगता विजय सरदेसाय वीस दीस मळबात घालेल्या उपरांत शुभांशु शुक्ला सयत 4 एस्ट्रोनॉट परते धर्तरेचेर सुमार 23 वरांच्या प्रवासा उपरांत ड्रॅगन अंतराळयानाचे कॅलिफोर्नियाच्या दर्यादेगेर जाले लँड आणि 2 महिन्यां भितर दिवचलच्या कातरवाड्यावयल्या रस्त्याच्या समस्येचो करात सुटावो नाजाल्यार रस्त्याचेर देऊन आयडीसी चक्का जाम करतले आंदोलन काँग्रेस गटाची शिटकावणी आता खबर विस्तारान मोटोचे शिगांवांतल्या वीज खात्याचो पंच केबल चोरतना बेतोडेचे आमदार नयब हुसेन आयन सिद्दीकी आणि रविकुमार या तिगांकूय गाडये सयत अटक केली मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण मोटोचे शिगांवा कामाक लागून वीज खात्याचो बंच केबल काढून दवरिल्लो या तिगांय चोरांनी कोणूच नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन केबल बंच चोरपाचो यत्न केलो त्याच वेळार वीज कर्मचारी रामदास वेळीप आणि थळावेंनी तांकां रंगे हात धरले आणि पुलिशेक कैद केले उपरांत तिगूय चोरांक पुलिसांनी अटक केल्ली आसा आम्ही कोळे पोलीस स्थानक जे आसा तेजी समोर आसा जे जाग्यार काल शिगांव माटोजी हांगा केबल चोरून वतना 3 जाणांक धरलेले आसा आणि ते बेतोडेची जावन आसा आमच्या नयब हुसेन आयन सिद्दकी व रविकुमार हे तिगाय जावन बेतोडेची आसा आणि तांकां हांगा काल शिगांव केबल गाडयेन घालतना इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो स्टाफ जो आसा तेणी तांकां हाडयले आणि ग्रामस्थांच्या सहकार्यान तांकां धरून दवरले आनी कुळे पुलिसांक कळयले तेन्ना कुळे पुलिसांनी तांकां तिगांकूय हाडून हांगा पुलिसांक कस्टडीन दवरिले आणि तांकां सेक्शन लायले आसा 41 आणि आज तांकां केपें डेप्युटी कलेक्टरान प्रोड्यूस करतले आणि मागीर ते आनी 2 दीस तांकां कस्टडी मागतले अशें कळीत केल्लें आसा आणि आता जे पळयता तुमी की मोठ्या प्रमाणात जे केबल आसा जे स्क्रॅपवाले आसा ते रिक्षा घेवन भोंवता आणि हेरेगिरी करता आणि कोणाचे घरूय फोडटा आणि बाकीचे कडेन जे कितें केबल आनी कितें मेळटा ते चोरी करून घेवन वयता तेन्ना सगळ्यांनी हांगा अशी लोकां पासून सावध रावपाची गरज आसा अशें सांगलेलें आसा गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर कार्मिक खात्यान 9 सरकारी अधिकाऱ्यांचे बदलेचे आदेश जारी केल्यात उत्तर गोंयचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करपी डॉक्टर अजय गावडे यांची खेळा खात्याचे संचालक म्हणून नियुक्ती जाल्या शिष्टाचार खात्याचे जोड सचिव आशिल्ले विवेक नायक हांची कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक खेळा खात्याचे संचालक अरविंद खुटकार हांका पुराभिलेख संचालक पदाचेर व्हेला कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळीप हांची शिष्टाचार खात्याचे जोड सचिव म्हणून बदली जाल्या पर्सनल डिपार्टमेंटान 9 सिनियर स्केल ऑफिसर्सांचे ट्रान्सफर काढलेले आसा तितून आसात आग्नेलो फेर्नांडीस जो सेक्रेटरी लोकयुक्त आशिल्लो तेजो आतां पोस्ट घातलेलो आसा डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरान तसोच मधु नार्वेकर जो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आशिल्लो तेका आतां सीईओ ऑफ एमएमसी म्हणजे मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाचो तेका सीईओ केल्लो आसा तसोच अजय गावडे जो चीफ सीईओ ऑफ जिल्हा पंचायत आशिल्लो तसोच तेजे कडेन एडिशनल चार्ज आशिल्लो मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ GHRSIDC हो जो चार्ज आशिल्लो तेका आतां घातलेलो आसा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर्साचो डायरेक्टर केल्लो आसा त्याच बरोबर तेका परत एडिशनल चार्ज जो तेका GHRSSIDC जो एडिशनल चार्ज आसा तो तसो तेका परत दिल्लो आसा तशेंच दिनेश पवार जो आसा तेजो तेका हेजे पयलीं पोस्टिंग तेजी नाशिल्ली सो तेका आतां सीईओ ऑफ नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत केल्लो आसा तसोच तेका एडिशनल चार्ज तेका डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर हो तेका एडिशनल चार्ज दिल्लो आसा तसोच विवेक नायक जॉइंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉलाचो जॉइंट सेक्रेटरी आशिल्लो सो तेका आतां डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चरान तेका चार्ज दिल्लो आसा तसोच अरविंद खुटकर
जो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर्स आशिल्लो तसोच एडिशनल चार्ज ताका मेंबर सेक्रेटरी कला अकादमी आशिल्लो ताका आतां डायरेक्टर ऑफ आर्कायव्स केल्लो आसा. आनीक शंकर गांवकर सुप्रिटेंडंट ऑफ जेल तो आशिल्लो ताका आतां मेंबर सेक्रेटरी ऑफ कला अकादमी केल्लो आसा. तसोच सगुण वेळीप डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर ताका आतां जॉयंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉलान घातलेलो आसा. तसोच लास्ट नवो मेल्विन वाज सीईओ ऑफ MMC म्हणजे सीईओ ऑफ मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाचो आशिल्लो मेल्विन वाज ताका आतां सेक्रेटरी लोकायुक्तान घातलेलो आसा. सो ह्यो म्हत्वाच्यो बदल्यो ज्यो काल ही ऑर्डर येयली आनीक 9 जाणांच्यो हे जे सिनियर स्केल ऑफिसर आसा 9 गोंयचे सिनियर स्केल ऑफिसर तेंचे बदली जाल्ले आसा. सो आयची ही म्हत्वाची बातमी 9 सिनियर स्केल ऑफिसर हे जेंची नांवां आमी तुमकां सांगली तेंची बदली जाल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन आपयल्ल्या विरोधी आमदारांचे बसकेक गोवा फॉरवर्डाचो विशय सरदेसाय आणि आर्चीच्या विरेश बोरकारान हजेरी लायली ना. हाच्या वेल्यान युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून सदांच विधानसभेत आवाज काडपी विरोधकां मदीं फूट पडली काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाला. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर सरकारा आड व्यूहरचना करपा खातीर युरीन विरोधी आमदारांची बसका आपयल्ली. मंगळारा मंत्रालयात जाल्ले हे बसकेक काँग्रेसीचे 3 आमदार आनी आपाचे 2 आमदार सोडल्यार हेरांनी मात हे बसकेक हाजेरी लावंक ना. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय आनी आरजीच्या विरेश बोरकरान हे बसकेक व्हडलेशें म्हत्व दिवंक ना. ताका लागून सदांच युनायटेड ऑपोजिशन म्हूण विधानसभेत आवाज काडपी विरोधकां मदीं फूट पडले काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता. As you know, my role is to coordinate. I do not want to differentiate and create more. I know you want something spicy, but it is the last that you'll get a spicy cup of mug from me at this junction today. The message had gone to everyone. The message was that we are going to discuss the upcoming session and whether a particular political party has come or a political party has not come. I believe, as Venzi has said, the legislative wing, we are 7 of us. We have in the past made sure that this administrative failed government should be put on the mat. आम्ही ऑपोजिशन आसून तुम्ही जाणात आमचे फायल्स पास करपाक आमचे डेव्हलपमेंट करपाक आमी झगडटात. रुलिंगान आसून आनी तुमचें काम जायना तेन्ना रस्ते उदकाचे क्रायम ड्रग्स सगळे तेंचे A to Z कॉलेप्स आसता. ते कुशात जाले. लास्ट टायम आमगे मार्चान सेशन जाल्लो तेन्ना हांवें लास्ट डे पासून सांगलेलो CMक तो म्हणटालो टायम मुगे टायम एक्सीड जालो म्हणून. हांवें तेन्ना सांगलो इन द फ्लोर ऑफ द हावज हांवें म्हणलो आमी ऑपोजिशन आनी आमकां थोडो टायम मेळटा. तुमगे रुलींग तुमगे सगळे खुश आसपा जाय. कित्याक ते उलयतात ते तुका उबरावन प्रेज करपाचें आनी कांय ना. उलयतात म्हण जाल्यार ते कुशनात तेंगे काम जायना डेव्हलपमेंट जायना ते सगळे काडून सोदतात थिंगा. सो हे सगळे आमी मांडून स्ट्रॅटेजायज केलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचले संविधान बचाव अभियाना वेळार आपल्याचेर जाल्ल्या आरोपांत कांयच तथ्य ना. बाबू कवळेकार TCP मंत्री आसतना कारापूर जमनीचें रुपांतरण जाल्लें अशें आमदार विजय सरदेसायान स्पश्ट केलां. भाजप आनी ताच्या वांगडी पक्षांनी ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करची अशें आव्हान विजयान दिलां. माझे गव्हर्नमेंटा कडेन रिक्वेस्ट आसा की ते आणि हे केन्ना सेटलमेंट 17 to 39 माझ्या अंदाजान विजय सरदेसाय जेन्ना म्हाका दिसता हेजेर आसलो तेन्ना केला आसतली. तेणे केले 5 लाख स्क्वेअर मिटर तेन्ना तेणी थंयसर सेटलमेंट धोरणान केल्ली आहा. दिवचले जाल्ल्या काँग्रेसीच्या संविधान बचाव अभियाना वेळार एकल्यान विजय सरदेसायच्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात 5 लाख चौखण मीटर जमनीचें रुपांतरण जाल्ल्याची कागाळ केल्ली. उपरांत कार्यावळींतलो होच व्हिडिओ बरोच व्हायरल जाल्लो. मात हे विशीं विजयाक विचारल्यार विजय सांगता ह्या आरोपांत कांयच तथ्य ना. कारापूर जमनीचें रुपांतरण बाबू कवळेकार TCP मंत्री आसतना जाल्लें असले आरोप करून आपल्याची बदनामी करपाचो यत्न चालू आसा अशें विजय सांगता. काँग्रेसीचो जो संविधान बचाव जे ते मिटिंग्यो करतात ते दिवचले एक मिटिंगेन एक कोण उबो रावन उलयता आनी तो म्हणटा आपले सायडींतली 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन हांव मंत्री आसतना कन्वर्ट जाली म्हणून आनी थंयच्यान उदक येतालें आनी उदक बंद जालें झर आशिल्ली अशें म्हणून तो उलयता तें आयकूंक येता. सो
हांवें म्हजें जें कितें हांवें पास केलां जें कितें केलां तें सगळें म्हजे कडेन डॉक्युमेंटेड आहा. हांवें 1 स्क्वेअर मिटर जमीन थंय कन्वर्ट करूंक ना. आनी ही जमनीचे खारापूर म्हणटा त्या गांवांत दिवचले तालुक्यान ही जमीन आहा. आमी इन्क्वायरी केली आनी इन्क्वायरीचेर आमकां अशें कळटा की ही जमीन कन्वर्ट करपाक एप्लिकेशन टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान 2021 आयिल्लें म्हणून. हांव मंत्री जुलय 2019तल्यान हांव मंत्री ना, म्हाका 2019 जुलयान काडला. सो ही जी जमीन जे ते उलयतात दी सर्वे नंबर 113/3 and 114/3 ऑफ कारापूर इन बिचोली तालुका आनीक सर्वे नंबर 104/4 कारापूर ही एप्लिकेशनूच आयला 2021 जेन्ना आतांचो बीजेपीचो व्हायस प्रेसिडेंट बाबू कवळेकर मंत्री आशिल्लो. सो हें हांव इतल्या खातीर क्लॅरिफाय करता कित्याक काँग्रेसचे आयकतना बरें किटकिटताले. सो तांकां हें रिप्लाय म्हजी आनी तांकां तांच्यान जर जाता जाल्यार तांणी तो प्रश्न घालचो आनी आन्सर घेवची. आन्सर येतलें कोणाच्या वेळार कितें जाल्लें तें. उगीच असलें कोणाक बोकड्यान घालून लोकांचें नांव पेड्यार करून भिवू नाकात, सोदूं नाकात. आनी बीजेपी जी मजा काडटा की बाबा एक्स इंडिया अलायन्स म्हणटा आतां झगडूंक लागले म्हणून. गौरांग मळकर्णेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शुभांशु शुक्ला हांचे सयत 4 एस्ट्रॉनॉट 20 दीस मळबात घालेल्या उपरांत परते पृथ्वीचेर आयल्यात. सुमार 23 वरांच्या प्रवासा उपरांत ड्रॅगन अंतराळ यान 15 जुलयाक कॅलिफोर्नियाच्या दर्यादेगेर देंवले. हे 4 एस्ट्रॉनॉट पयर सांजेच्या 5:45 वरांचेर पृथ्वीचेर येवपाक भायर सरिल्ले. शुभांशु शुक्ला हांचे सयत 4 एस्ट्रॉनॉट 20 दीस मळबात घालेल्या उपरांत परते पृथ्वीचेर आयल्यात. अमेरिकन अंतराळ संस्था नासा आणि भारताची इस्रो हांचे मदीं जाल्ले कबलाती प्रमाण भारतीय हवाई दळाचे ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला हांची हे मोहिमे खातीर निवड जाल्ली. शुभांशु इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनाक भेट दिवपी पयले जाल्यार स्पेसात वचपी दुसरे भारतीय आसात. 41 वर्सां पयलीं राकेश शर्मा हांणी 1984 वर्सा सोव्हिएत युनियनाच्या अंतराळ यानांतल्यान अंतराळ प्रवास केल्लो. शुभांशु हांचो अणभव भारताच्या गगनयान मोहिमे वेळार उपेगात येतलो. ही भारताची पयली मनीस आशिल्ली अंतराळ मोहीम आसतली. शुभांशु शुक्ला हे ऑक्सियम 4 मोहिमेचो भाग आशिल्ले. हे खातीर भारत सरकारान 548 कोटी रुपया मोडल्यात. ही एक खाजगी स्पेस मोहीम आशिल्ली. हातून अमेरिकन कंपनी ऑक्सियम, नासा, इस्रो आणि स्पेस एक्स हांची भागीदारी आशिल्ली. And we've got our pilot Shubhanshu Shukla as our second crew member exiting the spacecraft. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 2 महिन्या भितर दिवचलच्या कातरवाड्या वयली रस्त्याची समस्या सुटावी करात, ना जाल्यार रस्त्याचेर देवन आयडीसी चक्का जाम आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेसी गटान दिल्या. मजगतीं सध्याच्या मातयेच्या रस्त्याचो धूप जाला. उटंगाराचो पावस पडटकीच सध्याचो रस्तो उदकापना वचून लोकांचे बरेच हाल जातात. दिवचले आयडीसीक जोडून फुडें वचपी कातरवाड्याचेर धड रस्तो ना. आमकां पक्को रस्तो दियात अशी मागणी थळावे लोक फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन करीत आसात. मात हे मागणेक आयज मेरेन आडनदर जाल्या. धड रस्तो नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांचे हाल जाल्यात. देखून वाड्यावेल्या लोकांक साबार अडचणीक तोंड दिवचें पडटा. मजगतीं गट काँग्रेसीचो अध्यक्ष दत्तराम शेटये आनी हेर पदाधिकाऱ्यांनी रस्त्याच्या प्रस्नाचेर नाराजी उक्तायल्या. 2 महिन्या भितर ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करची, ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस गटान दिल्या. आयज हो जो रोड जर तुम्ही पळयलो, हो रोड गेले जशें आमच्या लिडरान सांगले हांगाच्या की गेले 30 वर्सां ह्या रोडाची लोक विनंती करता आणि 150 ते 200 घरां आसा. म्हणजे ह्या सरकारा कडेन, ह्या म्युन्सिपाल्टी कडेन 30 वर्सां लोकांनी भोव मारपाचे रस्तो जावचो म्हणून हे होणक्यांनी हांचो आतां म्हाका सांगा ते म्युन्सिपाल्टी चेअरमॅन आनी कोणाचा मंत्र ते हांगा ते दितले असले करपाक. हेच जर कोण भायले हांगा रावल्ले मोठे लोक जाल्यार इतकें चकाचक रस्तो करून दितले असले, 30 वर्सां रावचे नासले. आनी आयज हांव सरकाराक असेंब्ली येता आनी म्युन्सिपाल्टी चेअरपर्सनाकय सांगता आनी चेअरपर्सनाक हांगाच्यान आमी आव्हान करता की हो रस्तो बेगींतल्या बेगीन जावपा जाय. आणि जर हो रस्तो जावंक ना जाल्यार सगळ्या लोकांक हांगा उठून सगळे इंडस्ट्री चक्का बंद करतले आमी. आमी हांगासर पळयता की ह्या रस्त्याची जी हालत जाल्लेली आसा पळय, गेले 30 वर्सां
सगळ्या ह्या लोकल्सांचे डिमांड आसा की हो रस्तो बेगींतले बेगीन जावपाक जाय. कितलेशेच लोकांचे डिमांड आहा कारण हांगा जवळ जवळ 100-150 घरां आसा. आमी पळयता की सिनियर सिटीजन म्हणा किंवा ल्हान भुरगे ह्याच रस्त्यांसून ते स्कुलांक वयता किंवा आपल्या बाजारांत बिचोली मार्केटांत वयता. जेन्ना समजा एखादे वेळी जेन्ना आमचे ॲम्ब्युलन्साचो टायम येता, ॲम्ब्युलन्स एमर्जन्सी आसता किंवा सिनियर सिटीजन रातच्या टायमार कितें प्रॉब्लेम जावपाची शक्यता आसता. सो हांव तुमच्या माध्यमातून मागता PWD मिनिस्टर तशेंच आमचे चीफ मिनिस्टरा कडेन की बेगींतल्या बेगीन हो रस्तो तेंच्यांनी कळोवचे बिचोली डिपार्टमेंटाक आनी बेगींतल्या बेगीन हो रस्तो तेंच्यांनी करपाची ऑर्डर दिवपाची. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मडगांव मार्केट वाठारात नितळसाण नाशिल्ल्यान व्हड समस्या उप्रासल्या. मार्केट वाठारात आशिल्ल्या भौशीक शौचालयाची सारकी देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाता. हो आतां दिसपट्टो प्रश्न जावन रावला म्हणून विक्रेते आनी मार्केटांत येवपी लोक सांगतात. फाल्यां कोणाच्याय भलायकेचेर परिणाम जाल्यार कोण जबाबदार काय म्हणून मडगांव नगरपालिकेचो आदलो नगरसेवक राजेंद्र आसगांवकार हांणी प्रश्न उप्रासला. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून बेगोबे प्रश्नाचो सुटावो करचो म्हणून मागणी जावपाक लागल्या. आतां आमी हांगा टॉयलेटी कडेन आयल्या कित्याक खूब फावटी अशें कितें जालां ते फातर बी सगळे वयर आयल्या आनी ताका लागून कितें जालां टॉयलेटी हांगा दिसान दीस खूब लोक येता यो वच करता. फालीं जर कितें जालो कोणाक पांय जर सकयल गेलो ते हातूंत वचून तो सकयल पडपाक शकता. आनी पयलीं आमी कावन्सिलर म्युन्सिपाल्टी हाडून सगळ्याक दाखयलें, तांणी इंजिनियरूय हाडून थंय दाखयलें पूण अजून ताजेर कांय हें केलें ना. म्हणून म्युन्सिपाल्टी आनी कडेन मागता की बेगीन तें सारकी करचें आनी थंय सगळें चिकोल जाला सगळें हें जाला तोय बेगीन निवळ करचें. प्रॉब्लेम जाता बायलांक लागून बसी आतां हळशीक येवपा वचपा वाट नासता. थंय जाणटेली आमगेली आसा मार्केटान ती येवपाक सुद्दां हांगसर येवपाक त्रास जाता तांकां. कित्याक त्यो खात्री बी येवल्यांच्यो सगळें पडिल्लें आमकां निवळ करून दिवचें. बाजरान म्हणटा ते कितें जालें समज सद्या एट द प्रेजेंट म्हणटा ते सोलोबाचे व्हडलो प्रॉब्लेम जाल्लो आहा. सोलोब म्हणटा ते मडगांव मार्केटान ना. लोकांनी खंय वचपाचें हे व्हडलो प्रश्न चिन्ह पडलेलो आहा. सोलोब एक दीस आसता चालू, एक 8 दीस बंद आसता. केन्ना उदक नासता केन्ना काय ना. अरे मडगांव असल्या सिटी भितर समज सोलोब समज जाय ना जाल्यार कितें फायदो. म्युन्सिपाल्टी इतलो पयशे दिवन कितें फायदो कितें आहा म्युन्सिपाल्टी. सगळे मार्केटांतले लोक सगळे बायलांक थंय वचपाचे. आज ती परिस्थिती पळयात कितें जालें तें. फाल्यां थंय समज कितें पांय मोडलो कितें मोडलो ते जबाबदार कोण. चिफ्टन्स मेमोरियल थळाच्या नूतनीकरणा खातीर 1.5 कोटी रुपयाच्या निवेदक सरकारा कडल्यान मंजुरी मेळिल्ल्याचें विरोधी पक्ष फुडारी युरिची आलेमावान सांगलें. तशेंच 2025 सालांत फुडलो फुडारी उठाव स्मृती दीस येता म्हणसर शहीद जाल्ल्या 16 चिफ्टन्सांचे पुतळे उबारपाची घोशणा युरीन केली. कुंकळे घडिल्ल्या बंडाचो आनी समर्पणाचो इतिहास उगडास उरपा खातीर ह्या घटनेची एनिमेटेड फिल्म तयार करप चालू आशिल्ल्याचें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. कुंकळे फुडारी उठाव उगडासाच्या दिसा फाटभुंयेर ते उलयताले. चिफ्टन्स मेमोरियल थळाच्या नूतनीकरणा खातीर सरकारा कडल्यान 1.5 कोटी रुपया मंजूर जाल्ल्याचे विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सांगले. आमी फुडाकार घेवन शालेय पाठ्यपुस्तकांनी कुंकळेच्या बंडाचो आस्पाव करून घेतलो. 2025 सालांत फुडलो फुडारी उठाव उगडास दीस येता म्हणसर शहीद जाल्ल्या 16 चिफ्टन्सांचे पुतळे उबारपाची घोशणा युरीन ह्या वेळार केली. येवपी पिळगेक कुंकळे घडिल्ल्या बंडाचो आनी समर्पणाचो इतिहास उगडास उरपा खातीर ह्या घटनेचे एनिमेटेड फिल्म तयार करपाची संकल्पना अंमलात हाडिल्ल्याचे समाज कल्याण आणि पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले. कुंकळे फुडारी उठाव उगडास दिसाच्या फाटभुंयेर ते उलयताले. चिफ्टन्स मेमोरियल ट्रस्ट हाका मुखार घेवन दोतोर प्रमोद सावंता लागीं एक प्रपोजल घातलो की हिंगा आमचे 16 चिफ्टनाचे पुतले जावं हिंगा एक बरें रिवॅम्प जावपाक जाय म्हणून. कुशलकाय म्हाका भोगता सांगपाक तुका आनी सगळ्यांक तुमकां की हो टेंडर जावन
1 करोड ऑलमोस्ट 1.5 करोडाचो टेंडर जालेलो आसा PWD आनी हिंगा म्हाका सांगपाक तुमकां जाय की हेच ते फंक्शनाक हिंगा हो स्ट्रक्चर रिव्हॅम्प जातलो. हिंगा 16 आमचे चिफ्टन दिसचे पडटले. 16 चिफ्टन हिंगा दिसपाक जाय. आमच्या काळजांत ते आसा, दे आर इन आवर हार्ट्स. बट हुंय ना हुंय म्हाका दिसता की हे काम करपाक मुखार आमी प्रयत्न जे केलेले हेच ते 15 जुलय जेन्ना आमी हे फंक्शन करतले हिंगा सुंदर इन द रिमेंबरन्स ऑफ दीस हिंगा हेजे रिव्हॅम्प हो स्ट्रक्चराचो जातलो. आमच्या ह्या ल्हान ल्हान भुरग्याक आमी वर्ल्डाची फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर आणि बाकीच्या जगाची हिस्ट्री सांगतात. आम्ही विन्स्टन चर्चिल असलेले किंवा लॅनिन असलेलो किंवा हे क्रांतिकारी लोक इतर भागान आमच्या विश्वान भितर आसा तांची हिस्ट्री सांगतात. पण आमच्या गोयचे स्वातंत्र्या खातीर कोण खंय मेले, कोण खंय झुजले, कोणी बंदखण भोगली हे आमकां अजून पर्यंत माहीत ना. हो इतिहास जावपाक जाय. आणि पयले फावटी डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान आणि सगळ्यांच्या ह्या कर्तृत्वानच आयज 11वेच्या इतिहासाच्या पुस्तकां भितर कुंकळीचो रिवोल्ट हो जाल्लो तो लेसनय आमकां मेळ्ळो. आणि त्याच्या नंतर आता 9वेच्या पुस्तकां भितर परत येवपाक लागलो. म्हणूनच कितलेशेच वर्सांनी गोंय मुक्त जाल्या नंतर आज कितलेशेच वर्सांनी आमकां उजाळो मेळटा आणि कोंकणकारांच्या ह्या जे हुतात्मे जाल्ले आसात तांकां खऱ्या अर्थान आदरांजली मेळटा. म्हणूनच आमी हाचेर चड उजवाड घालपा खातीर एक एनिमेशन फिल्म काडपाचो विचार केल्लो आसा. जाणे करून आमच्या ल्हान ल्हान भुरगे आसात एनिमेशनांतल्यान तांच्या मनाचेर परिणाम जातलो की आमी हे फिल्म बरोबर आमचे जे पूर्वज आशिल्ले ते पुर्तुगीज त्या काळानय भितर आसतले, तांचे कडेन शस्त्रां नासतली पण तांचे कडेन प्रखर अशे विचार आसतले, ते क्रांतिकारी आशिल्ले हे आमकां पळोवपाक मेळटले. आणि ती एक स्फूर्ती, ती एक चेतना आमी परत घेवन मुखार वतले. हांव चड वेळ घेना. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कळंगुटे सुरी हल्लो करून फरार जाल्ल्या कर्नाटकाच्या तरणाट्याक मदत करपी अरुण पवाराक कळंगूट पुलिसांनी अटक केल्या. अटक केल्ल्या आरोप्याकडल्यान मुख्य 2 आरोप्यांची चौकशी करून आणि रिमांडा खातीर म्हापशा JMFC कोर्टात हजर करतले. नमस्कार. आम्ही असं सध्या कलांगूट पोलीस स्टेशनाचेर आणि कलांगूट पोलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हणजे की फाटल्या 2 दिसां पयलीं कलांगूट पोरबावाडो हांगासर एक 2 युथा मदीं एक आर्ग्युमेंट जाल्लो टॅटूच्या बिझनसाक लागून. आणि तेंचो जी आर्ग्युमेंट आशिल्ली खंय तरी झगड्याचें रुपांतर जालें आणि जो अक्यूज आसा हाणें एक शार्प नायफ घेऊन जो विक्टीम आसा हाचेर मारपाचो प्रयत्न केलो, तेजो मर्डर करपाचो प्रयत्न केलो आणि थंयच्यान आपल्या वांगडा त्या विक्टीमाक थंयच सांडून थंयच्यान पळून गेल्लो. जो विक्टीम आसा तेणें आपल्या काही वांगड्यांक फोन करून त्या जाग्याचेर आपयले. तेज्या फ्रेंडांनी तेका म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचारा खातीर व्हेलें. थंयच्यान तेजी जी इंजरी आशिल्ली ती मेजर आशिल्ली, त्या कारणाक लागून तेका GMCन प्रिफर केलें आणि आता सध्या तेजी जी ट्रिटमेंट आसा ती GMCन चालू आसा. जेन्ना ही घटना जो असॉल्ट आसा जेन्ना ही खबर कलांगूट पुलीस स्टेशनार कळ्ळी तेन्ना कलांगूटच्या पुलिसांनी थंयसर धाव घेतली. तेंच्यांनी थंयसर इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर सुरवात केली. इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसतना अशें कळ्ळें येयलें की हे जे 2 अक्यूज आशिल्ले ते रावपी मूळ कर्नाटका गडक हांगासरले आणि तांकां कर्नाटका हांगासर पावपा खातीर तेंचो एक वांगडी आशिल्लो 3रो तेणी खंय तरी तांकां मदत केल्ली कर्नाटका हांगासर वचपा खातीर. सध्या तांकां जेन्ना ही लीड मेळ्ळी कलांगूट पुलीस स्टेशनार तेन्ना तेंच्यांनी एक स्पेशल टीम हायर केली आणि सध्या तेंची टीम जी आसा ती कर्नाटका हांगासर पाविल्ली आसा. जे अक्यूज आसा, जे मेन अक्यूज आसा तांकां धरपा खातीर. काल अशी एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की लेट नायट कलांगूट पुलिसांनी जो 3रो अक्यूज आसा जेंकां ह्या मेन अक्यूजांक कर्नाटका हांगासर पावपा खातीर मदत केली त्या अक्यूजाक कलांगूट पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतिल्ले आसा. आणि सद्या जी पुराय फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जी कारवाई जी आसा ती सध्या कलांगूट पुलीस जे आसा ते करीत आसा. सध्या जो अक्यूज धरलेलो आसा 3रो तेची मेडिकल एक्झामिनेशन हांगासर काही वेळात करतले आणि ताका फुडलो रिमांडा खातीर म्हापशेच्या JMFC कोर्टात प्रोड्यूसय केले वयतले. सध्या जे मेन अक्यूज आसात, जो मेन अक्यूज एक लमाडी म्हणून आणि दुसरो तेजो को अक्यूज परशा म्हणून हे सध्या एब्सकॉन्डिंग आसा. आणि कलांगूटचे स्पेशल टीम जी आसा तांकां हाडपा खातीर कर्नाटका हांगासर पाविल्ली आसा.
सध्या ह्या असॉल्ट केसी फाटल्यान जितली इन्फॉर्मेशन आमच्या मेरेन पावत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आमी तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स देहा असोटीचो. गोव्यातल्या टॅक्सीकारांच्या प्रश्नाविशीं IAS अधिकाऱ्यांक कांयच जाणीव ना. टॅक्सीकार तशेंच ॲप एग्रिगेटराचो अभ्यास करून मार्ग काडपा खातीर पक्षान 11 वांगड्यांची समितीची निवड केल्या. ही समिती चर्चा करून मुख्यमंत्र्यांक अहवाल सादर करतले म्हणून प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान म्हायती दिली. मंगळारा NDAची बसका जाले उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांची जाप दितना प्रदेशाध्यक्ष उलयलो. सुटावे करपा लागून त्या खंयच्या लोकप्रतिनिधीक भितर घेवन त्या टॅक्सीवाल्यांचे हे कितें आसा, प्रॉब्लेम्स कितें आसा, तांकां सरकारी अधिकारी केन्ना केन्ना काही वेळाचेर खंयची गॅजेटां एप्लिकेशन्स आसात पळय एकलाय हें करतात म्हणटकीर तातूंत तांकां कितें अडचणी आसा ह्यो अडचणी सगळे सुटावे करून एका प्लॅटफॉर्माचेर तांकां लोकांक एक बरी सेवा दिवपाक जाय जाल्यार तांकां येवपाक जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय बसूंक जाय. आनी त्या खातीर ती कमिटी की ते खंय डिस्कशन करतले, तातूंत भितर इवन ते वतले ऑन फिल्ड वतले, जाग्यार वतले. आणि आमचे अनेक पदाधिकाऱ्याचे अनुभव आसात की केन्ना केन्नाय फोन मारल्या नंतर कोण तो टायमार येना, मागीर तो मदींच तो टोलाचे पयशे दी म्हणटा किंवा आनी हे सगळे लोकांक त्रास जावचे न्ही, ट्युरिस्ट येता तांकां त्रास जावचे न्ही. पूण हे सगळें करतना हे टॅक्सीवाले जे आसा तो आमचो खामो आसा ज्या पारंपारीकपणे आमचे बरोबर उबे रावल्या तांकां केन्ना त्रास जावपाक जायना. हे बारीक लोक सगळे तांचेरी तांचे आपल्या बाबड्यांचे पोट चलता आनी इतल्या वर्सांचो जनरेशन टू जनरेशन संवसार चलता. सो तांचे खातीर जर विचार करतले जाल्यार हें गरजेचें आशिल्लें म्हणून आमी ती कमिटीची डिसिजन कमिटी तुमकां रिपोर्ट दितली, कमिटी मुख्यमंत्र्याक रिपोर्ट दितली आनी एक कॉपी मागीर डेफिनेटली आमी ताचेर मागीर पळयता. पण हेतून आतां पार्टीन इंटरफियर जालें, सरकारा कडेन हो हँडल करपाक जावंक ना. सरकारच हँडल करतालो पण सरकारांतले जे ऑफिसर्स आसात IAS ऑफिसर्स आसात ते काही प्रमाणान थोडे भायले आसात तांकां अजून ते गोवा म्हणटा ते अजुनूय एक्झॅक्टली कितें तें कळुना. गोंय जर समजा आमी टॅक्सीवाल्याच्या दृश्टीन आमी पळयत ना, आमी चिंतता कितें दिल्ली कशें आसा, बेंगलोर कशें आसा, मुंबय कशें आसा म्हणटकीर तांकां दिसता बाबडे टॅक्सीवाले भरपूर जडटात म्हणून त्या बाबड्याचे अन्नाक पातीशीर आसता केन्ना केन्ना येते. हांगा एकदां जर भाडें घेवन जर समजा कोण तरी पयस गेलो ताका परत येवपाक भाडें मेळपाक नाका. मुंबय मेट्रो बेंगलोर हांगा आसा कितें हांगसरल्यान ड्रॉप करतकीर दुसरें मेळटा ते तिसरें मेळटा अशें आसा. आनी हांगसरलो लोक कसो आसा तो कश्टाळू लोक, तो 24/7 काम करता तसो लोक न्ही आमचो. व्यवस्थीत काम करतलो सकाळ सांज रातचो आपले सगळे फॅमिलीक सांबाळून सगळें. म्हणून तर गोंयकार पण तितून जितें उरला आनी तांचे घरा बरी सुद्दां उरला. सो त्या दृश्टींतल्यान तो विशय आसा. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक